काय अधिकारी प्रकल्पाक जाय ती माहिती आपली खाजगी माहिती कशी दवरतात. अधिकाऱ्यांनी एका व्यासपीठार एकचारान काम केले ना जाल्यार स्मार्ट सिटी प्रकल्प यशस्वी जावप कठीण म्हण कर्नाटकाचो मुख्य सचिव अरविंद जाधवान इशारो दिलो. पणजे स्मार्ट सिटी विशींच्या राष्ट्रीय परिशदेत तो उलयतालो. पणजेच्या स्मार्ट सिटीचे सपन साकार करपाक गोंयान ही शिटकावणी देख म्हण घेवं येता. पणजे 10 आनी 11 जूनाक स्मार्ट सिटी विशींची राष्ट्रीय परिशद पणजे दवरल्या. उक्तावणाक मुख्यमंत्री पार्सेकार, पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकार आनी हेर राज्यांचे अधिकारी आशिल्ले. परिशदेक कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवान अधिकारी आनी संस्थांमदल्या समन्वयाचो विशय काडलो. Whatever information is collected, it becomes personal property, not to be shared. If somebody asks for sharing, I will not share. And if somebody forces me to share, I'll make it so complicated that it will not be allowed to share. And third one is, in fact, I would say, sir, even the vendors, they also will try to make sure that not make it shareable, so another new business can come in. So therefore what happens is we ultimately end up with about 10 or 15 similar placed projects in the government, which not talking to each other. And so first point what happens, sir, is the officers or the organizations have to come together on the same platform if you want smart city. If you're not coming, say go by to smart city. पणजे स्मार्ट सिटी करपाचें थारलां खरें, मात पणजे महापालिका आसा बाबूश मनसरात गटा कडेन. पणजेचो आमदार बीजेपीचो, JSIDC आमदार, महापालिका आनी महापौराची मानां जुळ्यार स्मार्ट सिटीचो प्रकल्प बरेपैकी यशस्वी जावं येता. कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यान दिल्लो हो इशारो गोंयान देख म्हूण घेवं येता. कार्यावळीक मुख्यमंत्री आनी पणजेचो आमदार आसले. The success is achieved only when all the stakeholders put in proper efforts, planned efforts, and I'm sure you are working for this 2-day session will certainly move in that direction. As mandated by the Biodiversity Conclave, we have decided to go for biodiversity register of our city. But moreover, we have gone a step ahead. We have decided to go for City Biodiversity Index, which is critical to understanding how smart we have become while preserving the environment that is a God's gift that we have been privy to. At the core of the smart city planning is healthy and efficient living. You can execute projects in a variety of fields in a manners, but that is outcome of this project is a healthy and efficient lifestyle. नवे शार स्मार्ट सिटी करप सोपें, पूण पणजे सारकें पोन्नें शार स्मार्ट सिटी करतना खुबश्यो आडमेळी येतल्यो अशें उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा हांणी सांगलें. When you want to start a new city, a new satellite city, you can do everything, you can think of everything, and you can do it also, because it's a planned city like Chandigarh. You can go and say it's a planned city. You can do a lot of nice things. But when you come to a place like Panjim, which is a very old city, the roads are narrow, the footpaths are not so good, the water supply is not so good, the electricity supply is not so good, the sewage system is not so good, the garbage system is not so good. So we have to redo everything, and that again you have to have a harmonious relationship with your environment. You have to protect your environment, you have to have harmony with nature, you have to conserve heritage monuments, you have to take care of everything. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी आनी शिरीष कुंकळयेकार. देंपेच्या भुरग्यांचो विशय सुटलो ना जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी आमदार विजय सरदेसाय ताका जबाबदार आसतलो म्हूण गोंय विद्यापीठाच्या स्टुडंट कावन्सिलान म्हळां. कावन्सिलान भुरग्यांक परिक्षेक बसपाक दिवन हो विशय सोडयल्लो. तो फुडें सोडोवपाचें, मात गोवा फॉरवर्डान वेंचणूक मतींत दवरून भुरग्यांच्या फुडारा कडेन राजकारण केलें म्हूण कावन्सिलाचो आरोप. पार्टी आसा ती इन्वॉल्व करता आनी भुरग्यांचें भवितव्य कितें तांचे वाट लायता. सो आतां कितें तेंचे इश्यू सॉल्व जायना जाल्यार तेचे फूल जबाबदार विजय सरदेसाय आसतलो आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी. पार्टीचेर घेवपाची गरज नाशिल्लो. जो तरेन आमी युनिव्हर्सिटी कावन्सिलान प्रोसेस वायज जो आमी इशू केल्लो ते तरेन जर तो गेल्लो जाल्यार
म्हणजे खंय तरी भुरग्यांचें भविश्य वाट लागपाचें तें एक वाटेन हें जाता आशिल्लें, सेव जाता आशिल्लें. पूण आतां जे तरेन हो इशू चल्ला, जे तरेन हो इशू पॉलिटिकली गाजता, ते प्रमाणे तरी भुरग्यांच्या भविश्याचेर एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला की तांचो फुडार कितें, तांचो फुडार जर वायट जालो ताचो रिस्पॉन्सिबल कोण. हे जर बेगीच्या बेगीन जर हो इशू सॉल्व जालो ना, जे कोणें बोवाळ केला ते जर सॉल्व जालो जाल्यार हेजे मुखार आमी भुरग्यां खातीर रस्त्यार सुद्दां आमी देंवपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे ना. वी आर टोटली वीथ गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट्स. अकॅडमी इलेक्शनाची इयर आसा, सो तांकां पॉलिटिकल स्टंट करपाक जाय आशिल्लो. सो तांकां खंयचे तरी भुरगे मेळ्ळे भितरले, सो तांच्यांनी तांकां तांच्या भुरग्यांनी तांकां पयलें अप्रोच शेनवारा गोवा वेला बायपासाचेर ट्युरिस्ट बस आनी एका मोटरसायकली मदीं अपघात जालो. नव्या वाड्या वयलो दयानंद साखळकार आगताक गेलो. दयानंद 57 वर्सांचो आशिल्लो. तो आक्षेच्यान पणजे वतालो. ट्युरिस्ट बसीचो ड्रायव्हर नितेश नायकाक आक्षे पुलिसांनी अटक केल्या. घेवया एक विराम.